कॉलिंग अटेंशन उलयता आसतना हांव एक ओपनिंग लायन घेता. एक हँडबूक कॉल्ड स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर 2023 ऑन ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स फॉर कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन हो बरयला अरुण पांडेजी हो फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ARZ. आणि आमच्या वेबसायटीर गोवा पुलिसाची आय कोट, ट्रॅफिकिंग इन पर्सन a contemporary form of slavery affects billions of children and women worldwide. India, a country with a huge population of 126.7 crores people, an extensive international border, a very vulnerable to human trafficking. A worst form of human trafficking is trafficking in person for commercial sexual exploitation. The victim of such trafficking face severe human rights violation. Speaker, sir, कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन आणि ट्रॅफिकिंग ऑफ वुमन एंड चायल्डा लागून आमचे गोंयचे नांव पिड्या जाता. थोड्यो केसीस हांवें दाखयल्यो जाल्यार इन ऑक्टोबर 2025 साउथ गोवा पुलीस रेडेड कोलवा मसाज पार्लर. 9 victims are arrested, 3 in trade operation. ARZ NGO report 2019 to 2024 report reveals that 158 women trafficked from Maharashtra to Goa alone, with Pune red light area as major source. Goa now a top destination per NCBRB data. In January 2026, 27 case sex trafficking victim rescued, over half in Goa. International link 2024 bust of racketeering trafficking Indian girls to Muscat via Goa agencies. Speaker, sir, हे थोड्योशो केसो जरी तर आमी अरुण पांडे NGO तेको उलयलो जाल्यार तेको आनी जायत केसी येतल्यो आनी ते वर्स्ट कंडिशन जाल्ले आहा. स्पीकर, सर, हो इश्यू आय डिस्कस फॉर एकदम इम्पॉर्टंट. आमी 2025 डिसेंबरान बच फायर ट्रेजेडी जाल्ली गोंयांत आनी थिंग आमी चोयलां एक नॅशनल फॉरेन नॅशनल थिंग डान्सर म्हण आसलें काम करतालें. एका वर्क परमीट आहली वो हे ट्रॅफिकिंगाची आनी हांवें आयकिल्लें ते भाशेन नॉर्थ गोवा डान्स बार जायत आनी थिंग काम करताय डान्सर म्हण. ते ह्युमन ट्रॅफिकिंगूय आसपाक शकता. तांकां म्हाका दिसता ताका वर्क विजा आहा म्हण. सो तांकां एक्सप्लॉयटेशन जाता. स्पीकर, सर, आमच्या गोंयांत आतां सांगलां ते एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट आहा. तितून सुपरिटेंडंट पुलीस आहा, डेप्युटी सुपरिटेंडंट PI आसा. नॉर्थाकूय आहा, सावथाक ते काम कोत्ताय काय कोन्नाय. हे कोत्ता सिरियसली कोत्ता जाल्यार हे केसीस म्हणून जावपाक जाय. म्हाका दिसता आमी सॉफ्ट आहाय म्हण जे कोण बिजनस कोत्ताय ते कॉन्फिडंट आहाय तेंचे बिजनस बंद पडपाना म्हण. स्पीकर, सर, आयज नॉर्था पुलीस कोण आसा आयज लोक हेका धरून पुलिसांक दिता. हें बरें न्हू. हे विक्टम आहाय तांकां लोक धरून दिता. हें पुलिसान काम करपाक जाय. एक पुलिसान भंय क्रिएट करपाक जाय. हें बिजनस गोंय चलपाना म्हण. सो हांव मागता हें बंद जावपाक जाय. ऑलरेडी म्हाका दिसता CM कडेन आमचे ARZ NGOन ऑलरेडी मेमोरेंडम दिल्लें आहा. I urge to set up a task force to discuss its measures and what we suggest today in the August South and come up with a strong measures to protect our women and children from this menace. Thank you.